नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाल्यां आमच्या मडगांवां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें 33वें अधिवेशन सुरू जावपाचें आसा. आनीक ह्या अधिवेशनाच्या सुरू जावपाच्या वेळारच गोंयांत एक वाद सुरू जाला. तो म्हणजे नागरी कोंकणी आनीक रोमी कोंकणी हो वाद सुरू जाला. आमचे जे रोमीचे जे समर्थक आसात तांणी एक सांगला की फाल्यांची जी परिशद आसा ताजेर सगळ्यांनी बहिष्कार घालचो अशें आव्हान तांणी केल्लें आसा. ह्या फाटभुंयेचेर आमी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 14व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष उदयबाब भेंब्रे हांकां मेळटात. उदयबाब येवकार तुमकां. उदयबाब, एक गोंयांक जेन्ना आमची कोंकणी परिशदेची अधिवेशन जाताली जेन्ना गोंयांक जातात तेन्ना एक वाद हमखास जातालो. तो म्हणजे कोंकणी आनी मराठी. कोंकणी राजभाशा काय मराठी राजभाशा वो अदून मदून सामकें आनीक अधिवेशनाची वेळार सामकोच तो वयर येतालो. ह्या फावटी पयलेच खेपेक एक वेगळें जाता की कोंकणी भितर दोन भाग जावन रोमी कोंकणी काय आमची नागरी कोंकणी हो एक विशय जाता. सो आदले अध्यक्ष ह्या नात्यान हो जो वाद आसा ह्या वादा कडेन तुमी कशें पळयता आनी कितें दिसता काय म्हण तुमकां? खरें म्हणत जाल्यार हो वाद आज सुरू जावंक ना. साहित्य अकादमीन 1975 कोंकणीक मान्यताय दिली आनी सादारण 1980 उपरांत हो रोमी वाद सुरू जालो. 1980 उपरांत आनीक हीच मागणी आशिल्ली आज करतात तीच की साहित्य अकादमीन कोंकणीच्यो सगळ्यो लिपी मान्य करच्यो म्हणून. हळूहळू हो वाद कर्नाटकांतूय पावलो आनीक कर्नाटकांतूय तशे प्रयत्न जाले. ही पयली खेप. दुसरी खेप फाटीं सुमार 15 वर्सां फाटीं म्हणजे राजभास कायदो केल्यार 37 वर्सां जालीं. पूण सुरवातीचे 20-25 वर्सांनी कोणेच हो वाद वयर काडलो ना किंवा रोमीचेर अन्याय जाला किंवा रोमी भितर घालूंक ना असो मुद्दोच कोणें वयर काडलो ना 20-25 वर्सां. मागीर तो मदींच फाटलीं 10-15 वर्सांनी वयर काडलो आनी एक अशें एजिटेशन जालें. आनी ही तिसरी खेप. ओके. ही तिसरी खेप आतां नवो ग्रूप जो ही मागणी मांडटा. आनीक म्हजे दृश्टीन तांकां भाशेचो अभ्यास ना, कोंकणी भाशेचोय अभ्यास ना, कोंकणी भाशेचो इतिहास खबर ना, लिपयांचो इतिहास खबर ना. आनीक ह्या संबंधान कितें कितें घडलां साहित्य अकादमीचे धोरणाच्या संबंधान म्हायती ना, शिक्षणाच्या संबंधान म्हायती ना आनीक खुबशे अज्ञानांतल्यान इग्नोरन्सांतल्यान घडटा. आनी थोडेशें म्हाका एक दुबाव येता की हाजे फाटल्यान कितें राजकीय एम्बिशन आसूं शकता. कळ्ळें न्ही? कित्याक जे लोक फुडाकार घेतात तांणी केन्ना रोमीत कांय बरयलेंच ना. हांवें बरयलें. हांवें रोमींतल्यान कितलेशे लेख रोमी नेमाळ्यां खातीर बरयले आनी रोमी बरोवपाक, रोमी छापपाक, रोमी पुस्तकां काडपाक कोणाचीच आडखळ ना अजिबात. कोंकणी भाशा मंडळ आनी गोवा कोंकणी अकादमी पुरस्कार बी दितना दोनूय लिपींतले पुस्तकां दितात. ह्या बाबतींत कोणाचीच कसलीच आडखळ ना. पूण तांच्यो ज्यो मागण्यो आसात की साहित्य अकादमीन सगळ्यो लिपी मान्य करच्यो, मागीर गोवा राजभाशेच्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपी घालची आनी शिक्षणांतूय बी रोमी लिपींतल्यान शिकोवचें. म्हजे नदरेन ह्यो तिनूय मागण्यो मान्य जावप शक्य ना. कित्याक लागून? 3 मागण्यो 3 जाणां कडेन आसात, एकल्या कडेन कोणा कडेन ना. देखीक साहित्य अकादमी एक घेवया. साहित्य अकादमी स्थापन जाली 1954. 1954 तांणी निर्णय घेतलो की प्रत्येक भाशेची एक लिपी साहित्य अकादमीन मानून घेवची आपले कार्यक्रमा खातीर. तूं बरोवं नाका म्हणूं ना ताणें, तुका आडखळ कसलीच ना, पूण तांच्या कार्यक्रमा खातीर ते एक लिपी मानून घेता. सुरवातीक ज्यो भाशा तांणी मान्यताय दिली तातूंत हो प्रश्न आयलोच ना. कित्याक प्रत्येक भाशा एकच लिपीन बरयताले. मागीर जेन्ना सिंधी लिपी मान्यताय दिली तेन्ना पयले खेपे हो प्रश्न आयलो. सिंधी 2 लिपयांनी बरयतात, एक नागरी
आणि दुसरी पर्सो अरेबिक म्हणजे उर्दू बरयतात त्या लिपीत. म्हणटकच ताणी निर्णय घेवन ठरयलें की हें आमी साहित्य अकादमीन ठरोवचें न्हय, कित्याक आमी सगळे कोंकणी भाशीक न्हय. प्रत्येक भाशेचो एक एडवायसरी बोर्ड आसता 10 जाणांचो, आनी त्या 10 जाणांच्या मदीं प्रोफेसर, शिक्षण भाशा तज्ञ, टिचर, मागीर लेखक अशे वेगळे वेगळे लोकांचो तो बोर्ड आसता, एडवायसरी बोर्ड. एडवायसरी बोर्ड जे कितें सांगता तें आमी मान्य करचें अशें सिंधीच्या बाबतींत ठरयलें. त्या प्रमाणे ते बोर्डा कडेन गेले आनी बोर्डान सांगलें आमी पर्सो अरेबिक मान्य करतात, कित्याक चड लोक ती भाशा ती लिपी वापरताले. साहित्य अकादमीन तें दोळे धापून मान्य केलें, कित्याक कोंकणीत लोक सांगतात न्ही, बट तांकां कोंकणी लोकांचे प्रतिनिधी सिंधीच्या बाबतींत. मागीर कोंकणीचो प्रोग्राम सुरू जालो साहित्य अकादमीत 1977 वर्सा. तुका खबर आसतली की 75 जरी आमकां मान्यताय दिली, 8 मराठी मनशांनी एक पेटिशन घालें की ताजो फेरविचार जावचो म्हणून, सारको अभ्यास जावंक ना. आनी म्हणून परत 76 तो विशय आयलो. तो पर्यंत साहित्य अकादमीन कार्यक्रम सुरू केलो ना. आनी 76 ताजेर परत कन्फर्मेशन जालें आनी हे 8 लोक आयसोलेट जाले. बाकी सगळ्यांनी सांगलें की तुमी कितें सांगतात तें चूक आनी आमी घेतलो तेंच धोरण बरोबर. आनी त्या प्रमाणे मागीर 77तल्यान कोंकणीचे कार्यक्रम सुरू जाले. सादारण 1980च्या आसपास कर्नाटकांतल्यान एक पत्र साहित्य अकादमीक गेलें. कोणें धाडलें तें आमकां तांणी सांगलें ना, पूण गेलें कोणेंय आसूं की कन्नड लिपींतूय बरें साहित्य निर्माण जाता, पूण तुमी जे 77 ते 80 मेरेन पुरस्कार दिल्यात ते फक्त नागरी लिपींतल्या पुस्तकांक आसात. तेन्ना हाजे फुडें कन्नड लिपीचोय विचार, लिपींतल्या साहित्याचोय विचार जावचो. म्हणटच सारको सिंधी भशेन हो प्रश्न जालो ना. म्हणटकच तो तांणी ती फाटली प्रथा धरून कोंकणी एडवायसरी बोर्डा कडेन धाडलो. आनी ही कोंकणी एडवायसरी बोर्डाची मिटींग पणजे 1981 वर्सा इन्स्टिट्यूट मिनेज प्रकाशांत जाली. डॉक्टर R.S. केळकर हे सेक्रेटरी आशिल्ले साहित्य अकादमीचे. ते मुद्दम आयले. हरशीं एडवायसरी बोर्डाची मिटींगेक सेक्रेटरी नासता, पूण हो विशय आशिल्ल्यान ताची फाटली भुमिका समजावन दिवपाक ते आयले. आनी ताणें सांगलें अशें अशें इतिहास असो असो आसा. सिंधीच्या बाबतींत हें पयलीं घडिल्लें, तशेंच आतां कोंकणीच्या बाबतींत घडलां, म्हणून तुमकां हो विशय प्रिफर केला. तुमी जें कितें सांगतात तें आमकां मान्य. आनी ताजे फाटल्यान ती आमच्या कोर्टाक केस गेली आनी हायकोर्टाक कर्नाटकाक घाली, ती केस भायर पडली. ते मागीर खूब मागीर. म्हणटकच हांगा 10 जाणां मदलो एक एबसेंट आशिल्लो, कर्नाटकांतलो डॉक्टर विली डी सिल्वा म्हणून. तुका याद आसतली तो थोडेशें हांगा गोंय विद्यापिठांत बी शिकयलो. तो बरो नाशिल्लो आरोग्यान, म्हणून आयलो ना. पूण बाकीचे तातूंत फादर आंतोन पेरेर आशिल्लो, तातूंत कर्नाटकांतलो BJP साल्डाना आशिल्लो, तातूंत केरळांतलो एन पुरुषोत्तम मल्ले आशिल्लो, आनीक बाकीचे अशें मेळून तो 10 जाणांचो बोर्ड. चर्चा खरी म्हळ्यार व्हडलीशी जालीच ना, कित्याक वादूच नाशिल्लो कोणा मदीं. सगळ्यांनी फट करून एका मतान सांगलें की आमकां नागरी ही लिपी वापरची. कळ्ळें न्ही? म्हणजे बाबा फादर पेरेरेन रोमीची बाजू मांडली, BJP सायडारान कन्नडाची बाजू मांडली, अशें कांयच घडलें ना. एका मतान फट करून ताका सांगलें की आमचो ह्या बाबतींत वाद इल्लोय ना, नागरी ही कोंकणीची लिपी आनी ती साहित्य अकादमी मानून घेवची. पण साहित्य अकादमी पुरतो तो प्रश्न सोंपलो. खरेपणी तो सोंपलो ना. मागीर सादारण 2010 वर्सा साहित्य अकादमीत आशिल्ल्या एका कोंकणी प्रतिनिधी कर्नाटकांतल्या हो विशय काडलो एका साबार बसकेच्या बसकेंत. आनीक तांणी तो तांचो एक लँग्वेज डेव्हलपमेंट बोर्ड म्हणून आसा, जो असल्या टॅक्निकल विशयांचेर तांकां सल्लो दिता साहित्य अकादमी. तांणी तो होच मुद्दो मांडलो की कोंकणीच्यो बाकीच्यो लिपी लक्षांत घेवच्यो म्हणून. तांणी तो काडलो, त्या बोर्डा कडेन धाडलो. बोर्डान कितें सांगलें, हो प्रश्न केवळ कोंकणीचो न्हय,
आम्ही जो 24 भाषांक मान्यताय दिल्या तातूंत भितर 7 भाशा आसात ज्यो एका परस चड लिपींतल्यान बरयतात. तातूंत भितर सिंधी, कोंकणी सोडून कोंकणी सोडून कोंकणी, सिंधी, पंजाबी, काश्मीरी, संथाली, बोडो अश्यो 7 भाशा आसात आनी तांचे कडल्यानूय बी अश्यो मागण्यो येतात की सगळ्यो लिपी मान्य करच्यो. त्या खातीर तुमी निर्णय घेवचो न्ही, हाचेर एक नॅशनल कॉन्फरन्स करची आनी त्या नॅशनल कॉन्फरन्सांत जो नॅशनल कन्सेन्सस जाता त्या प्रमाणे धोरण आयदर बदलचें किंवा दवरचें. आनी ही नॅशनल कॉन्फरन्स साहित्य अकादमीन केली. ताजे मदीं तुवें आतां म्हळ्ळें त्या प्रमाणे हय 2011 वर्सा एरी कोझेरियो आनी 2 जाणांनी कर्नाटक हायकोर्टांत रिट पिटिशन घालें की 5य लिपी कोंकणीच्यो मान्य करच्यो म्हणून. खरेपणी फक्त 3च लिपी चलतात आज. पर्सो अरेबीक थांबल्यात आनी मलयाळमूय तांणी कॉन्शियसली ठरोवन धोरण अशें ठरोवन बंद केल्या, नागरीन वापरतात. म्हणटकच पूण हांवें मागणी करता आसतना 5य लिपी मान्य करच्यो अशी मागणी केली आनी त्या मदीं हें घडलें साहित्य अकादमी. म्हणटा साहित्य अकादमीन नॅशनल कॉन्फरन्स घेतली आनी खंय घेतली कळंगुटे आनी ती कळंगुटे घेतली 9-10 मार्च 2013 वर्सा. आनी त्या हातूंत त्या लोकांक आपयले सगळे तांची शिष्टमंडळां खंयचे ज्या भाशांच्यो पळय मागण्यो आशिल्ल्यो आनी 7 भाशा म्हळ्यो ज्यो चड लिपी विशींचे तज्ञांक आपयले, भाशा विशींचे तज्ञांक आपयले, तांच्या लँग्वेज डेव्हलपमेंट बोर्डाचे मेंबर आयले. अशे सादारण 150 लोक त्या परिशदेक आशिल्ले आनी 2 दीस चल्ली. भरपूर विचार जालो, प्रत्येकान आपले आपले विचार मांडले आनी निमाणे कडेन कन्सेन्सस जालो की साहित्य अकादमीचे आसात तेच धोरण योग्य आसा. कळ्ळें न्ही, तें बदलचें न्हय, तें चालू दवरचें. आतां तो रिपोर्टाची कॉपी म्हाजे कडेन आसा. त्या कॉन्फरन्सांत जो नॅशनल कन्सेन्सस जालो तो बरोवन काडिल्लो आसा आनी तातूंत लागून फक्त निमाणे 2 पॅरेग्राफ वाचता कित्याक तातूंत तो सगळो आप्रोस मेळटा, चड सांगपाची गरज उरना. All the scholars emphasize the use of language technology in overcoming the script barriers. There was a consensus that transliteration from one script to other will create a healthy environment in a language which can be speedily done with the help of computers. There was a general consensus that Sahitya Akademi should maintain status quo on this issue at present and continue its tradition of respecting, following, adopting decisions of the language advisory boards. The scholars appreciated and welcomed this significant step taken by Sahitya Akademi to open up dialogue on this sensitive issue. And ताजे मदीं एक वाक्य आसा जें व्हेरी सिग्निफिकंट आनी तें वाक्य अशें की नो लँग्वेज प्रॉस्पर्स विथ मल्टिपल स्क्रिप्ट्स. हो जगांतलो अनुभव. आनी ज्या भाशांनी आमच्या देशांतूय बी ज्यो चड लिपी वापरताल्यो तांणी दुसऱ्यो लिपी सोडून दिवन एका लिपीचेर आयल्यात. देखीक पयस कितें वचूंक जाय मराठी. मराठी एका काळार मोडी लिपी आशिल्ली आनी नागरी लिपी आशिल्ली. तूं शिकलो जाल्यार म्हाका खबर ना, हांव शाळेंत मोडी शिकलां, फक्त लिपीच शिकयताले. म्हणटकच ताणें ती मोडी सोडली, एकाच लिपीचेर आयले. संथालीच्या बाबतींत एक जालां तें बरें समजून घेवपा सारकें आसा. संथाली ही ट्रायबल भाशा आनीक हे ट्रायबल लोक कितलेशा राज्यांनी आसात, झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, पंजाब. आनी प्रत्येक कडेन ते लिपीन बरयतात. म्हणजे त्या राज्याची भाशेची जी लिपी आसा त्या भाशेन म्हणजे त्यो 4-5 लिपी जातात. म्हणटकीर जेन्ना साहित्य अकादमीन तांकां मान्यता दिवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना हो प्रश्न आयलो. ताजे पयलीं तांणी कितें केल्लें की लिपी वांटे करतात. म्हणजे लिपी तुका वेगळायतात. म्हणजे तूं एका लिपीन बरयता तें म्हाका एक्सेसिबल नासता, हांव ज्या लिपीन बरयतां तें तुका कळना. म्हणटकीर तुज्या आनी म्हजे मदीं एक अंतर निर्माण जाता. तशें जावचें न्ही म्हणून ओलचिकी नांवाची एक नवी स्क्रिप्ट तयार केली कोणें संथाली लोकांनी.
आनी साहित्य अकादमीक ताणें सांगलें की पळय आमी आमच्यो अडचणी लक्षांत घेवन एक लिपी तयार केल्या पूण ती नवी आसा आमी ती ट्राय करता ती जर आमकां बऱ्याक पडली आमी तीच फुडें व्हरता ना जाल्यार आमी नागरी स्विकारतात कळ्ळें न्ही हें संतालीचें उदाहरण म्हणजे सांगपाचें म्हणजे कितें ट्रेंड जगांतलें अशें की दोन लिपी त्रासदायक जातात म्हणून एका लिपीन उदय बाब आमी उदर तुका प्रश्न विचारला त्यानंतर राजभाशेचो हे आशिल्लो पण राजभाशेच्या हेचे कडेन आमी मागीर येवया कारण फाल्यां आमची अधिवेशन परिशदेचें अधिवेशन जाता ह्या फाटी भुंयचेर आमचे रोमीवाल्या आंदोलनाचे हातूक आसात तुमी म्हणल्यार तशें ताका आतां परत एकदां कानडी जे समर्थक आसात कानडी लिपीचे तांणी सपोर्ट दिल्लो आसा उदय बाब असोच एक प्रश्न तुमकां खबर आसतलो जेन्ना मंगळुराक आमचे संवसारीक कोंकणी संमेलन जाल्लें तेन्नाय तांणी त्या हाजे वेळार आमचे तेन्नाचे साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जैतवंत कारंत हांणी तो ताजो हे केल्लो आमचे इनॉग्रेशन केल्लें आनी तेन्ना तांणी हो प्रश्न हाडिल्लो की आमचे कानडीक मेळपाक जाय तेन्ना अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन एक स्टँड घेतिल्लो की हे जे चलता ते सारकें न्ही तातूंत तुमी आसात तुमी सामके प्रखरपणान एक स्टँड घेतिल्लो की आनी तुमी तातूंत भितर पार्टिसिपेट जाल नाशिल्ले कित्याक आमच्या अकादमीच्या आमच्या परिशदेच्या धोरणाक बसना म्हणून ना हांव पार्टिसिपेट जालो ना ताचें कारण इतलें वेगळें आशिल्लें ना ओके पण मेन हो आशिल्लो जातवार हें केल्लें विभाग ओके स्टॉल्स बिल्स घालतना तें म्हाका मान्य नाशिल्लें म्हणून राविल्लो पूण हो प्रश्न आयिल्लो ही गजाल खरी आनी तुमी स्टँडय घेतिल्ले हय हय हे फाटभुंयेचे आज हो हे जाला जेन्ना आमच्या माधव मंजुनाथ शेणेन जेन्ना परिशद घडोवन हाडली तेन्ना तांचो एक हे आशिल्लो एक भास एक लिपी आनी एक समाज हो एक हो आसतना म्हणजे हे तत्व आमचे परिशदेन मानून घेतला एक भास एक लिपी एक समाज अशे वेळार हो जेन्ना इश्यू जाता तेन्ना आजच्या घडयेक परिशदेचो एकलोय वांगडी परिशद किंवा दर कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी लेखक संघ किंवा कोंकणी अकादमी आनी बाकीच्यो संस्था आसात एकलोय क्लियर स्टँड घेवन कित्याक सांगना हें सारकें न्ही म्हणून बरोबर बरोबर एक कारण फाटल्या इतिहासा विशीं अज्ञान आसूं कोंकणीचे जे सद्या परिशदेक तांकां म्हणटा तुमी हय हय आसूं आसून शक्य आसा कित्याक पिढी बदलल्यात न्ही तुमकां तुमी मातशें थंडपणान सांगला पण तुमकां सांगपाक जाय तांकां इतिहासाचें ज्ञान ना अशें म्हणपाक जाय नासूं एक कारण दुसरें कारण वादांत पडप नाका म्हणून ओगी रावता जायत गोवा कोंकणी सारके अकादमी सारके संस्थेक घडये दिसता जायत की आमची सरकारी संस्था आनी हें चलता तें राजकारण आमी तातूंत पडना तांचो एक स्टेटमेंट कितें तरी वाचला साहित्य अकादमी सोडटले किंवा सरकार सोडटले हें कारण आसूं पूण फॅक्ट तुका सांगतलो जाल्यार असो 1939 कारवाराक पयली कोंकणी परिशद जाली माधव मंजुनाथ शानबागाच्या फुडाकारान ते परिशदेंत 11 थारावण्यो पास जाल्यो आनी त्या थारावणांतली एक प्रॉमिनंट थारावणी अशी की कोंकणी 2-4 लिपींनी बरयतात म्हाका दिसता तेन्ना घडये परसो अरेबिकांतूय बरयताले म्हणटा 5 चलताल्यो आसूं येता तेन्ना 1939 पूण ह्या परिस्थितींत भाशेचो विकास जावप कठीण जातलें त्या खातीर सगळ्यांनी एक लिपी मारून घेवची ती देवनागरी आसची पूण हें ग्रॅज्युअली जावचें कित्याक ते लोक शाणे आशिल्ले तांकां खबर आशिल्लें की रातयांत तुका हांवें लिपी बदल म्हूण सांगलें तें करचें ना आनी तें बरोबरूय न्ही ग्रॅज्युअली हो शब्द वापरलो ताणें की ग्रॅज्युअली आमी सगळ्यांनी एका लिपीचेर येवचें ताजी फाटली भुमिका हीच आशिल्ली की भाशा लिपी मदीं वांटून वचतच भाशेच्या विकासाक आडखळ येता आनी जी आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां पळयत आयल्यात खरोखर येता कळ्ळें आनी मागीर सुमार म्हाका याद जातल्या प्रमाणे फुडल्या 15-20 वर्सां ती थारावणी दर परिशदेंत रिपीट जायत रावली म्हणजे यादी प्रमाणे साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळप म्हणसर तो ठराव जायत रावलो आतां गोंयांत पयली परिशद जाली ती 8वी ताचे पयलीं गोंय मुक्त नाशिल्लें न्ही म्हणटा हांगा तसल्यो परिशदो घेवंक मेळनाशिल्ल्यो
त्यो सगळ्यो गोंया भायर जाल्यो 7 पयल्यो 7 8वी मडगांवांत जाली 1962 वर्सा तेन्नाय हो ठराव जालो आनी हे ठराव सगळ्या साहित्य अकादमी कडेन वताले म्हणटकच साहित्य अकादमीची मान्यताय मागून ठराव जालो आनी होय ठराव जालो परतो आनी हो ठराव रिपीट जायत आसा म्हणटकच परिशदेची भुमिका स्पश्ट आसा की एका लिपीचेर येवचें पूण ग्रॅज्युअली म्हणजे एका रातयांत हें घडपाची गरज ना हळू सगळ्यांनी सारकें पण आतां तर इतली वस्तर पळयल्यार कितल्योश्योच राती गेल्यात सो आजच्या घडयेक थोडो प्रोग्रेस आसा पूण स्लो आसा ताजें कारण ह्यो असल्यो आडखळी मदीं येतात प्रोग्रेस कसो आसा हांवें तुका म्हणटा तशें 1939 घडये 5 लिपी वापरताल्यो जायत मागीर ह्या धोरणाक अनुसरून केरळांतल्या लोकांनी ठरयलें की हे आमी मलयाळम वापरतात तें बरोबर न्हय आमी आयच्यान नागरी आनी तेन्नाच्यान तांचें दरेक पुस्तक नागरींतल्यानूच येता क्वचित कोणूय जाका जाणटो जाला जाका देवनागरी खबर ना तो घडये मलयाळमांतल्यान कितेंय बरयता आसत पूण तांचें एक ल्हानशें मासीक येता तातूंत नागरी आनी प्रत्येक पुस्तक जें आज केरळांत उजवाडाक येता तें नागरी आसता आतां एक लक्षात दवरूंक जाय की कर्नाटकांत जावं गोंयांत जे ही मागणी करतात ते सगळे लोक न्हय म्हणजे कशें कर्नाटकांत जे कन्नड लिपींत वापरतात तातूंत हिंदूय आसात क्रिस्तांवूय आसात पूण हे सगळे ती मागणी करनात कळ्ळें तुका थोडोच एक ग्रूप आसा जो मागणी करता तशेंच गोंयांतय तशेंच रोमीत बरोवपी खूब आसात पूण सगळ्यांची ही मागणी ना थोडेच लोक उठतात आनी ही मागणी करतात पूण म्हजे नदरेन ते आपलो वेळ आपली शक्ती फुकट खर्च करतात एक उदय बाब तुमगे जेन्ना आमच्या मंगळुराक संवसारीक कोंकणी संमेलन जालें तेन्ना परिशदेन एक ठोस भुमिका घेतली हे सारकी ही मागणी सारकी तशी आज घेवप योग्य आशिल्लें काय नाशिल्लें एक दुसरें जर घेना जाल्यार ही बोटचेपी अशी भुमिका दिसना काय म्हणून घेना ती चूक घेना ती चूक कित्याक आमकां आमच्या म्हालगड्यांनी 1939 धोरण सांगलां तें धोरण साहित्य अकादमीन मान्य केलां तें धोरण नॅशनल कन्सेन्ससान मान्य केलां अशे वेळार आमी तें उलोवपाक फाटीं कित्याक रावंक जाय तें सांगता हांव म्हाका खरें कारण म्हाका मजालूय सांगूंक जायना एक आसूं येता की ह्या गजाली विशीं इल्लेशें अज्ञान आसूं येता कित्याक अनलेस तूं तेन्नाचे रिपोर्ट वाचले बगर तुका कळना कितें घडिल्लें म्हणटा त्या काळार कारण पिढी नवी न्ही जल्मच जाला थोड्यांचो मुक्ती उपरांत ताजे पयलीं कितें घडिल्लें तें खबर ना अशें आसूं येता किंवा तूं म्हणटा तशें भंय कितें तरी भंय तिसरी एक विचार आसूं येता की वाद नाका अशें पूण वाद नाका ही गजाल बरी पूण धोरण स्पश्ट वाद नाका म्हणल्यार तुमी नाका म्हणटात त्या वरच्यान ते सामके तलवारी घेवन आसात तुमची तकली उडोवपाक एक्झॅक्टली बरोबर म्हणटकच त्या दृश्टीन धोरण स्पश्ट आसप हें सदां बरें आनी म्हज्या दृश्टीन तें इतिहासाच्या नदरेन स्पश्ट आसा सामकें थंय कसलेंच दुमत ना आनी कसलेंच हें ना आनी तुका आनी एक गजाल सांगता जेन्ना साहित्य अकादमीचे मान्यताये उपरांत हांवें म्हळें 1980 हो प्रश्न वयर सरिल्लो म्हणून आनी तेन्ना लिडरशीप घेतालो तोमाजीन कार्दोस तो आनी तागेले सांगाती मेळून हो प्रश्न आमचे कडेन मांडूंक लागले परतो आनी कितल्योश्यो मिटिंगो हांगा कोंकणी भाशा मंडळांत पसून जाल्यो त्या विशीं आनी तांकां आमी सांगपाचो जायतो प्रयत्न केलो की बाबरे पळय कोंकणी ही साहित्य अकादमीन मान्यताय दिल्ल्या अनेक भाशां मदली एक भाशा तुजे खातीर तें आपलें धोरण बदलचें ना म्हणल्यार तुवें कितलीय वण्टी तकली आपटिली तरी तुका दार उक्तें जावचें ना कारण आनीकय भाशा आसा आनी तातूंत प्रॅक्टिकल अडचणी आसात म्हणटकच साहित्य अकादमी तें करची ना पूण तुका एक गजाल हांव सांगपाची उरली म्हजी जेन्ना 81 हो प्रश्न एडवायसरी बोर्डा मुखार आयलो आनी सगळ्यांनी एकमतान सांगलें की देवनागरी ही म्हणून
तेन्ना आमीच जावन केळकराक एक प्रश्न विचारलो की आमचे कोंकणीत आनीकय लिपयांनी साहित्य निर्माण जाता, रोमी, कन्नड, मलयाळम तेन्ना चडशें जायनाशिल्लें पूण जाता, तांचे कशें हो प्रश्न आमीच जावन विचारलो ताका. तेन्ना ताणें मार्ग सांगलो तो असो की एकाच पुस्तकांत जर 2 लिपी आसत वा 3 लिपी आसत आनी तातूंतली एक जर नागरी आसत तें पुस्तक एलिजिबल जाता पुरस्काराक. म्हणटकच किंवा मुळांत जे रोमींत बरयलां ताचें जर नागरीक केलें तें एलिजिबल जाता. कळ्ळें? दोनूय तरांनी जाता. तें तुगेलें ट्रान्सलेशन जायना, तें एकच लिपी बदलता. अशें करीत जाल्यार पुस्तकां एलिजिबल जातात. म्हणजे हें पटोवपाचो प्रयत्न आमी टोमाजीन कार्दोजान सांगातें केलो. निमाणें ठरलें तें अशें की ताणें म्हणजे टोमाजीन बाबान वर्साक 3 किंवा 5 पुस्तकां रोमींतलीं बरी वेचून काडची, आमचे कडेन दिवची, आमी ताचें नागरी करून दितात, एक पयसो कोण घेवचो ना. आनी मागीर तुमी जाय जाल्यार नागरीक छापचें किंवा रोमी आनी नागरी एकठांय छापचें. तें पुस्तक एलिजिबल जाता. ताका पुरस्कार मेळटलो काय कितें हें मागीरची गजाल न्ही, हें कॉम्पिटिशना प्रमाणे अवलंबून. हीच गजाल कर्नाटकांतल्या लोकांक सांगली, तांणी ती मान्य केली आनी म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे 4 किंवा 5 लेखकांक त्या पद्दतीन पुरस्कार मेळ्ळे. वेरियस हांगा ते मेळूंक ना, फक्त जेसाक मेळ्ळो कित्याक ताणें ओरिजिनली नागरींत बरयल्लें. ओरिजिनली नागरींत बरयल्लें, तो दोनूय लिपींनी बरयता पूण तें रोमीचें नागरी करूं ना, तें ओरिजिनली ताणें नागरींत बरयल्लें, ह्या खातीर ताका मेळ्ळें. पूण तें तशेंय केल्लें जाल्यार मेळूं शकतालें. कशें पयलीं रोमींत बरयलें मागीर नागरी केलें, किंवा एकाच पुस्तकांत रोमी छापली नागरी छापली, प्रश्न सुटलो. बाबा म्हाका एक अजाप दिसता की फाल्यां आमचें अधिवेशन सुरू जाता, ताजे पयलीं जेन्ना हो वाद जाता तेन्ना आतां ते अकादमीन आमच्या परिशदेच्या वतीन आव्हान केलां काय कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन आव्हान केलां काय आमचें आव्हान म्हणजे आवाहन केलां काय इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर केलां की रोमी आमचेच भाव, तुमी आमचे कडेन येवन चर्चा करात आनी तो प्रश्न सोडोवपाक जाता. एक जर तुमचे स्टँड आसा जर हे ताणी म्हणल्यार आमकां रोमी जाय, सो तुमी जर रोमी जर परिशदेच्या तत्वाक बसना ही भाशा कसली. एक दुसरें गोवा फॉरवर्ड पक्ष हाजे म्हाऱ्याक पयर ते आमचे कदेल जाय काय रोमी जाय हे घेवन गेल्ले आनी विजय सरदेसायान तांकां सांगलें की आमचो रोमीक सपोर्ट आसतलो म्हणून पक्षाचो. हे जालें त्याच पक्षाचो एक पदाधिकारी प्रशांत नायक ह्या कोंकणी परिशदेचो येवकार अध्यक्ष. सो हे मातशें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट असले तरेची गजाल दिसना. थोडेशें कॉन्फ्लिक्ट जाता हांगा, गजाल खरी. पूण परिशदेच्या बाबतींत हांव राजकारणाची भाशा उलयना, कित्याक राजकारणांत आनी वेगळ्यो गजाली कितल्योश्यो येतात. पूण तूं म्हणटा तशें एकाच पक्षाचो मनीस तो न्हय जायना, जरी तो परिशदेचो पदाधिकारी आसलो, मुख्य पदाधिकारी, ताजी निश्ठा चड खंय आसा हाचेर अवलंबून उरता. कोंकणी कडेन काय पक्षा कडेन हो प्रश्न येता. पूण म्हजे दृश्टीन जो कोण परिशदे खातीर काम करता किंवा अधिवेशनात खंयच्याय तरेन इनवॉल्ड आसा ताज्या मनात आनी गोंदळ आसूंक जायना. कित्याक हें धोरण 1939 सरळ आज मेरेन आयलां, कळ्ळें न्ही. आनी तें फुडें जर अशी जर हे आसा, अशी जर धोरण आसा जाल्यार चर्चा आनी कितें करपाची ना. आतां पळय, आतां चर्चा हांवें तो एक पोस्ट हाजेर वाचला. एक्चुअली कितें घडलें म्हाका खबर ना, पूण ताचें हेडिंग अशें आसा की केबीएम इनवायट्स GKF म्हणून. केबीएम परिशद न्ही, ताजेर म्हणजे एक्चुअली खरें कितें घडलें म्हाका खबर ना, पूण थंय वाचलं त्या वेळार अशें तुगेल्या सोशल मिडियाचेर की केबीएम इनवायट्स KGF म्हणून. आतां म्हाका कळना हाजी फाटली भुमिका कशी आसूं येता ती. प्रश्न असो, एक प्रश्न आसा साहित्य अकादमी कडेन, एक प्रश्न आसा गोंय सरकारा कडेन, एक प्रश्न आसा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा कडेन, तो पसून गोंयच्या सरकारा कडेन ना. कारण तुका याद जाता जाल्यार खबर ना म्हाका 1962
केंद्र सरकारान एक डेलिगेशन धाडलें गोंयांत, डॉक्टर झा, आरमान मिनेझीस आनी विजय आंबोळे हांचे, आनी गोंयच्या शिक्षणाचो प्रश्नाचो अभ्यास करून आमकां रिपोर्ट दियात म्हणून. ते आयले हांगा, अभ्यास केलो आनी रोखडोच रिपोर्ट दिलो. आनी त्या रिपोर्टान जायत्यो शिफारसी केल्यो की शिक्षणाचो प्रसार जावंक जाय. पुर्तुगेजांनी तो लिमिटेड दवरला. पुर्तुगेज हीच माध्यम आसा, लोकभाशा कोंकणी. तेन्ना कोंकणीच्या संबंदान तातूंत 2 शिफारशी केल्ल्यो. एक शिफारस माध्यम म्हणून कोंकणी ऑफर करूंक दिवची, आनी जे पालक कोंकणी माध्यम म्हणून सिलेक्ट करतात थंय माध्यम ते नागरी लिपींतल्यान. 1962 आनी 1962 जुनांत ती पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाली. 1962. आनी म्हणून आज गोंयांत KG to PG पर्यंतचे शिक्षण नागरी लिपींतल्यान चलता. ह्या तिनूय कोंकणी भाशा मंडळाक कांयच रोल ना. तेच सांगतले तुका. कोंकणी भाशा मंडळाक सरकारी तुगेले कायदो सरकाराचो, म्हणजे तो निर्णय सरकारान घेवपाचो. साहित्य अकादमीचो निर्णय साहित्य अकादमीन घेवचो. आनी लेटेस्ट निर्णय 2013चो नॅशनल कन्सेन्सस, तो पसून 4 जाणांचो न्ही, आख्या देशांतल्या लोकांक आपोवन हाडून घेतिल्लो निर्णय. आनी शिक्षणीक धोरण हे केंद्र सरकाराचें. हातूंत कोंकणी भाशा मंडळ उलोवन कितें ताका लागून हे करता तो कितें तोय बी असोच की एक करपाक जाय म्हण केल्लो स्टेटमेंट अशें तरेन दिसता न्ही. म्हाका परत हांवें तुका जवळ म्हणटा तशें की एक तर फाटल्या इतिहासा विशींचें अज्ञान, किंवा हे जे प्रयत्न घडल्यात हांवें तुका सांगले ते केन्नाच्यान फाटलीं 45 वर्सां चालू आसा ते प्रयत्न. आनीक हो प्रयत्न आतां चलता तो तुगेल्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो 3रो. हे घडयेक तांकां खबर नासत म्हणून ते उलोवपाचें. आतां एक सादी गजाल, रोमी लिपीक कोणें विरोध केला वापरपाक? हांव पसून बरयता रोमी लिपींतल्यान. कितलेशे सांगाती बरयतात, दिलीप बोरकार बरयता, शिवदासान बरयलां रोमी लिपींतल्यान काडपाक. हय, कोणा विरोध? मनोहर बाबान आपलें पुस्तक नागरी आनी रोमी लिपींत काडलां, पिसोळी म्हणटा तें. ताचो खूब बरो परिणाम जालो की त्या लोकांक कविता, बरी कविता कशी आसा हें नवी पिळगेक कळ्ळें. म्हणटकच ह्या बाबतींत कोणाचोच वाद ना आनी ह्या बाबतींत उलोवपाची कांय आनी गरजूय ना. हे मुद्दे जे आसात थंय कोंकणी भाशा मंडळ कांय करूंक शकना. मंडळच कित्याक, इवन परिशदेचें धोरण ठरिल्लें आसा म्हणटो, पूण हो विशय ते जे मागतात ते आमच्यो संस्था कश्यो सोडयतले? उदय बाब, आतां एक ही आमची चर्चा थांबयता आसतना एक सारको डायरेक्ट तुका पॉलिटिकल प्रश्न जाता. पॉलिटिकल प्रश्न असो की कोंकणी आनी मराठी वाद जरी सांस्कृतीक असं जरी म्हणलो, भाशीक म्हणलो तरी ताच्या वांगडा एक पॉलिटिकल एंगल आशिल्लें पयलीं साकून. ताजें हें की जर आमी जर मान्य केलें आमी तुमकां महाराष्ट्राक विलीन जावपाक तयार आसा, आमकां कोंकणीक वेगळी हें दिल्यार महाराष्ट्र म्हाका दिसता क्वेश्चन तुमी कोंकणी वरात म्हणटा आशिल्ले. असेंब्लीन ठराव पास करून बुकलेटी बसून काडून वाटिल्ल्यो. हय ना चड म्हणल्यार तेन्ना नाही म्हणल्यार तेन्ना एक मागीर ओपिनियन पोल जालो. ओपिनियनाच्या पोलाच्या वेळार जो क्रिस्तांव समाज आशिल्लो स्पेशली तो सारको कोंकणी वयल्यान खंबीरपणान रावलो. आमी गोंय वेगळें दवरलें, ताचे फाटल्यान राजभाशा आंदोलन जालें. तेन्नाय बी क्रिस्तांव समाज मुख्यतः सामको हातूंक रावलो. हिंदू समाज डिवायड जावन गेलो 2 हातूंक भितर. क्रिस्तांव समाज सामको रावलो, आमी हातासले. आनी तेन्ना हो नागरीक रोमी हो प्रश्न आशिल्लो. आतां हो प्रश्न निर्माण जाला आनी ते म्हणटात की आमी एक सामको एक टोटली पर्सेंटेज वायज म्हणून पूण एक सामको एक असो लक्षात येवपा सारको एक हे वांटो कोंकणी वालो आमकां रोमी जाय. हे जर पळयलें आनी आमचे जर आर्टिकल जे जाणी आमकां ऑफिशियल लँग्वेजाचेर हे केला, फकत हांव तुका वाचून हे दाखयता की आर्टिकल 365 allows states to adopt 1 or more languages spoken in the state as their official languages or to adopt Hindi. However, English is to continue to be used for official purposes until state legislature provides otherwise. So हे अशी जर 345 आर्टिकलाक जर हे आसा आमचे प्रोविजन आसा जाल्यार रोमीक कित्याक दिवचे न्ही? तूं बारीकसाणेन बास लँग्वेज म्हणल्यार लँग्वेजीस स्पोकन. हातूंत मराठी भायर पडटा आनी रोमी भायर पडटा. मराठी भायर पडटा म्हणटा. ओके. स्पोकन न्ही ती,
आम्ही एक्वायर केल्ली भाशा ती. तुका म्हाका शाळेंत गेले शिवाय मराठी समजूंक ना. तुजी आवय तुजे कडेन मराठीन उलोवंक ना, तुज्या घरांत मराठी चलना, तुज्या बाजारांत मराठी चलना. मराठी, पुर्तुगेज, इंग्लीश, हिंदी ह्यो सगळ्यो भाशा आमी एक्वायर केल्ल्यो. आमची उलोवपाची भाशा कोंकणी. म्हणून राजभास कायद्याच्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टांत पयलेंच वाक्य आसा 95% ऑफ गोवन्स स्पीक कोंकणी. हांगा ऑफिशियल लँग्वेज थंय खूब अज्ञान आसा मराठी वाद्या मदीं की आमी इतलीं वर्तमानपत्रां काडटात, आमी भजन किर्तन करतात, आमी इतलीं पुस्तकां. राजभाशेक तें लागना. राजभाशेक कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीन जें ठरयलां तें लोक उलयतात ती भाशा. कळ्ळें तुका? लोक उलयतात ती भाशा, हें लक्षात दवर. स्पोकन लँग्वेज हांगाय बी तुवें आतां वाचलां तातूंत बी स्पोकन आसा. म्हणटकच ऑटोमॅटिकली ज्यो आमी मागीर भाशा एक्वायर केल्यात त्यो येनात. इंग्लीश चलत आयिल्ली पूण ती बी रिप्लेस जाता. तुवें कोंकणीचें नोटिफिकेशन काडलें की तितली पुरती इंग्लीश मागीर वता. म्हणल्यार तेंय बी हांगा आसा. हांगा आमचो पळय कायदो आसा तो हाजे प्रमाणेच आसा. आतां प्रश्न असो आसा की एका परस चड भाशा आसूं येता ह्या प्रोविजना प्रमाणे, आनी तश्यो आसात आमच्या देशांत. 2 तरांनी आसात. म्हणजे कश्यो, वेस्ट बंगालाक official language is Bengali, but in the district of Darjeeling, Nepali also will be used as a official language. कित्याक तर दार्जिलिंगात गोरखा जमात नेपाळी उलयता हें महत्वाचें. तशेंच सिक्कीम राज्यांत 4 ऑफिशियल लँग्वेजीस आसात. एक रेअर एग्जाम्पल, नेपाळी, लेपचा, लिंबू आणि एक 4. कारण कितें की 4 डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज आसात, त्यो 4 आपल्यो भाशा उलयतात जवळ जवळ इक्वल प्रमाणात. म्हणून 4य ऑफिशियल लँग्वेजीस केल्या. पूण देशांत खंयच एक ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट ना जंय एक भाशा 2 लिपींतल्यान चलची. बाबा ही चर्चा थांबयता आसतना म्हाका एक फाल्यां आमच्या अधिवेशनाचें उक्तावण आसा. बरोबर. आज मेरेन कोंकणी परिशदेन हाजेर ठोस भुमिका घेवंक ना वा कितें जाता ताजेर किंवा घेतलेल्या पासून उलोवन दाखोवना. सो फाल्यां जेन्ना मोदीन आता येता सारको फाल्यां अध्यक्ष आसा ताणें आपलें स्टँड मारला की रोमी हाजे हे ताणें मारला. सो फाल्यां व्यासपिठा वयल्यान परिशदेच्या व्यासपिठा वयल्यान हो ह्या वादाचेर आपली परिशद स्टँड क्लियर करतले दिसता तुमकां? करचो अशें म्हाका दिसता. तांचे मनांत कितें आसा हांव सांगूंक शकना तुका, कित्याक हांव इनवॉल्ड ना. हांव इनवॉल्ड आशिल्लो तूं घडये सांगनाशिल्लो. पूण म्हजे दृश्टीन दुसरे दिसा निमाणें सेशन पळय आसता तातूंत कांय ठराव पास करता. त्या ठरावांत ते सुरवातीचे 15 वर्सांचे ठराव हांवें तुका जे सांगले तोच ठराव जर परत पास केलो सगळो प्रश्न मेकळो. आनी तसोच करचो अशें म्हाका दिसता. तूं खबर ना, इनफॅक्ट आतां ठराव सुरू जाले ते म्हज्या प्रयत्नाक लागून. पयलीं बसून ठरावांची ही आशिल्ली कितें परंपरा. मदीं कितें केन्ना कोणाक कित्याक लागून म्हणून खबर ना म्हाका, ठराव करपाचें बंद केलें परिशदेन. आनी पयली दिसाची बातमी येवप उद्घाटनाची आनी मागीर परिशदेन कितें जालें तें कोणाक कांय कळनाशिल्लें. आनी ठराव हो म्हत्वाचो आसता न्ही, कित्याक तूं 2 दीस चर्चा करता, 2 दीस संबंद कोंकणी वाठारांतलो लोक येता आनी तूं तुजी भुमिकाच मांडना खंयच्या प्रश्नाचेर, हें योग्य न्ही म्हणून. आनी म्हणून हांवें सुचोवन ते ठराव आतां परत सुरू जाले. म्हणटकीर थंय जर ठराव केलो आनी तो जो पयलींचे परंपरेंतलो ठराव आसा तो जर परत मांडलो सगळो प्रश्न. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. उदय बाबा, हो एक प्रयत्न आशिल्लो फकत एक वाद तयार करपा खातीर न्ही, पण समजून घेवपा खातीर. आनी इतिहास कितें तुमी म्हणटा जर आजचे जर पिढयेक खबर ना, आजच्या परिशदेच्याय लोकांक जर खबर ना जाल्यार तांकां कळचो हाजेर. सो तुमी सामकें स्पश्टपणान किंवा निगेत आमचे तो पयलूच इतिहास कसो आसा तो मांडलो. आतां फुडें कितें करपाचें ते आमचे परिशदेचे जे जाळवंडार आसात तांचेर आसा, तांचेर अवलंबून फाल्यां तांणी करचें अशें तुमकां दिसता. आनी म्हाका दिसता की जे सगळो कोंकणी समाज आसा तांकांय दिसचें, कारण एक हे हातूंतल्यान एक जावपाक शकता उदय बाब, म्हणजे
तुम्ही म्हणतात ते हे जर कम्युनल लाईनचे गेले जाल्यार परत दोन सामके फूट पडपाक उबी फूट पडपाक शकता, ते वायट जावंक शकता. तसो प्रयत्न हाजे पयलीं जाला, सांगला तसो कर्नाटकांत जाला, गोंयांतय जाला. आनी थंय जातकीर थंयची जी चवळ आशिल्ली ती जवळपास दुबंगली. तो फुडें वचूंक ना तो प्रश्न. म्हणजे कम्युनल लायनीचेर लोकांक डिवायड करपाचो प्रश्न जावंक ना. कित्याक हो प्रश्न बारीक तूं विचार करत जाल्यार सबंद क्रिश्चन सोसायटीक लागना. आख्खे गोंयांतले आज कोण म्हणटात 22% सुमार जालो म्हणून. मदीं 13 वर्सां हें जालें ना न्ही, सेन्सस जालें ना. 2011 26% आशिल्लो आमचो क्रिस्तांव समाज. कोण म्हणटा आज तो 22%चेर पावलो आसतलो म्हणून. चड म्हणटा कितलेय टक्के आसूं, पूण हे 22% आसत जाल्यार 22% रोमी बरयतात किंवा रोमी वाचतात अशें ना. हो एक ल्हान गट, त्या सेक्शनांतलो, त्या कम्युनिटींतलो हो एक सेक्शन, कळ्ळें न्ही. हो सबंद समाज न्ही, हें एक सेक्शन. आनी ताका लागून तें कम्युनल जावंक पावना. कळ्ळें तुका. सगळी जर कम्युनिटी आशिल्ली, उदाहरणार्थ सेंट फ्रांसीस झेवियराचो विशय आयलो की थंय सगळो कोंकणी क्रिस्तांव समाज एकठांय जाला, तसो रोमी लिपीचेर जावचो. एकच वाडयना, पूण एक म्हायती खातीर की हें आमच्या आईची पिळगेक कळचें म्हणून हांवें एक पुस्तक बरयल्लें आसा, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो आरंभ आनी हावेस म्हणून. आनी तातूंत हो सगळो फाटलो इतिहास पयल्या 3 परिशदांचो नियाळ शेणैगोंवान बरयल्लो आसा 1942. तो तातूंत भितर घाला. आनी ठराव जे पास केल्ले ते सगळे दिल्ले आसात. ते जर आमच्या आईच्या वावुरप्यांनी जर वाचत म्हणजे हो सगळो प्रश्न स्पश्ट जाता. सो ह्याच हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. उरे बाब देव बरें करूं. आनी फालचे परिशदेक उक्तावणाक आनीक परत जातलो ताच्या समारोपाक ह्या आमच्या वादाचो सोक्षमोक्ष लागतलो काय कितें हें आमकां दिसून येतलें. तो मेरेन आमी ताची वाट पळोवया. तो मेरेन सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.